थोड्यांनी गोंयांत थोडी स्कूल चलता जी रेकग्नायज. आतां स्कुला बद्दल तुमकां सांगता. आमची पयली ते 12वी पर्यंत स्कुलां आसा ती एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स तांचे पयली परमिशन आनी मागीर रेकग्निशन आसता. स्कुलां फ्रॉम स्टँडर्ड फर्स्ट टू 12th तातूंत एडेड आनी अनएडेड स्कुलां येता. आनी आतां आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या. हे आतां 3रे वर्स जातलें. आनी त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे फावंडेशनल स्टेज म्हणल्यार फावंडेशनल 1, 2 आतां 3 जातले. म्हणल्यार पयलींची नर्सरी, KG1, KG2 ही जेन्ना प्री प्रायमरी आमी पयलीं म्हणटाले ती रेकग्नायज नासताली. प्री प्रायमरी स्कूल जी गोंयांत आसा ती आमी फक्त रजिस्टर करताले. सो दे वर ओन्ली रजिस्टर्ड. आतां ते नॉर्मल स्कुलिंगा भशेन जाल्ल्या कारणान ही प्री प्रायमरी स्कूल जी आसा नर्सरी, KG1, KG2 हांकांय रेकग्निशन घेवचें पडटलें. सो आमी एक गुरुकुल विश्व म्हणून ऑनलायन एप 2 वर्सां फाटीं सुरवात केला. आनी त्या एपांतल्यान ह्या प्री प्रायमरी स्कुलांक जांकां कोणाक प्री प्रायमरी स्कूल चलोवपाक जाय तांणी पयलीं एप्लाय करून परमिशन घेवपाक जाय. आनी हें परमिशन मेळटकीर मागीर परत सगळे तांचे कडेन फॅसिलिटीज आसा काय ना हें पळोवन तांकां रेकग्निशन दितलें. आतां थोडी ही शाळा आसा प्री प्रायमरी ती घरांनी चलता. खंयच्या एका रुमान असल्यो प्री प्रायमरी शाळा चलता. हांव अंगणवाडीचें उलयना, हांव प्री प्रायमरी नाल्यार पूर्व प्राथमीक शाळांचें उलयतां. आनी पेरंट्स भुरग्यांक त्या असल्या शाळांनी जांकां गव्हर्मेंटाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे कसलेंच परमिशन ना थंय धाडटा. आनी मागीर 2 वर्सांनी ते रडटले कित्याक तांकां कळटलें की हे स्कूल आमी ज्या स्कुलान आपल्या भुरग्यांक घालो ते रेकग्नायज ना. त्या खातीर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या. आतां हे नर्सरी, KG1, KG2 प्री प्रायमरी जे आमी पयलीं म्हणटाले ताका पयलीं परमिशन आमी प्रोविजनल परमिशन दिला. कित्याक आमी रेकग्निशन केन्ना दिवपाक शकतले ते जर ह्या गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्सान एमेंडमेंट करतकीरूच आमकां ते परमिशन दिवपाक मेळटलें आनी रेकग्निशन. सो त्या खातीर आमी जेंचे कडेन सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर ल्हानसो प्ले ग्रावंड अश्यो ज्यो फॅसिलिटी सेपरेट बॉयज गर्ल्स टॉयलेट अशें आसा तांकां प्रोविजनल परमिशन आमी दिलां. आनी मागीर बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज जर आसल्यो आनी त्या भायर आनी एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा ते ह्या स्कुलांनी NEP इम्प्लिमेंट करपाची सगळी तयारी केल्या जाल्यारूच तांकां आमी परमिशन फूल प्रूफ परमिशन दितली. सो SCRTन एक कमिटी जातली आनी हे पंचकोशात्मक जे शिक्षण आसा ते दिता काय ना हें पळोवपाक एक टीम आसतली. ती टीम विजीट करतली आनी मागीरूच ह्या स्कुलाक रेकग्निशन मेळटलें. हो प्रोसिजर जावपाक मातसो टायम लागतलो. त्या खातीर आमकां प्रोविजनल परमिशन दिल्लें आसा. सो हांव पेरंट्सांक सांगूंक सोदतां की तुमी ह्या शाळेन जेन्ना तुमी एडमिशनाक वता तेन्ना पळयात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे रेकग्निशन ऑर परमिशन आसा काय ना तें. जर रेकग्निशन ना, परमिशन ना जाल्यार त्या स्कुलान आपल्या भुरग्याक एडमीट करूं नाका. तें शिक्षण फुडल्या खंयच्याच एडमिशनाक आमी कन्सिडर करचें ना. तशेंच हांव त्या स्कुलाकूय जी असले स्कुलां चलयता गॅरेजीन किंवा खंयच्या एका रुमान स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी परमिशनाक एप्लाय करचें आनी जर तेंचे कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज घेवपाची जर कुवत आसा जाल्यारूच असली स्कुलां स्टार्ट करची. कित्याक फुडें नाल्यार तांचेर जर सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपाची पॉसिबिलिटी ना जाल्यार त्या भुरग्याचे भवितव्या कडेन ते खेळटा अशें आमी धरतले. सो हांव सगळ्या असल्या स्कुलां चलयता तांकां रिक्वेस्ट करता की जर ते इल्लिगली स्कुलां चलयता जाल्यार तांणी ते बंद करचे. थोड्याच दिसांनी आमचे तालुका लेवल ऑफिसर्स, झोन लेवल ऑफिसर्स सगळे सर्वे करतले आनी अशें जर स्कूल खंय आसा जाल्यार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक आतां स्टार्ट करतले. कित्याक एज पर रूल इल्लिगली असले स्कूल चलोवप इज पनिशेबल ऑफेन्स. ताका फायन आसा, 50,000 पर्यंत रुपयाची फायन आसा. आनी जर
आमी सांगले तरी आसतना स्कूल चलयले जाल्यार एवरी डे 10,000 अशी ती फायन आसा. तो उगीच कोणाक त्रासान घालपाचें जर ते पेरंट्सांक ऑर जे स्कूल चलयता अशें आमकां हें ना, आमची इच्छा ना. पूण जर तशी गरज पडली जाल्यार जे भुरग्याच्या भवितव्या कडेन खेळटा तांचेर आमी एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. सर कितली स्कुलां आसा आनी खंय आसा ही तुमी रेकॉग्नायज केल्या? ना, अजून पर्यंत तशी डिटेल स्टडी हांव करूंक शकना. कित्याक थोडीं स्कुलां अशीं आसा जी नॉन फॉर्मल एज्युकेशन शिकयता. नॉन फॉर्मल एज्युकेशन आमच्या परव्यून येना. सो त्या खातीर जर ते नॉन फॉर्मल एज्युकेशना खातीर इन्स्टिट्यूशन चलयता जाल्यार आमी ताचेर कांयच एक्शन घेवंक शकना. पूण ते जर फॉर्मल एज्युकेशन जर शिकयता जाल्यार आमचें परमिशन आनी रेकग्निशन मस्ट. सोडून 2 कॅटेगरी ऑफ स्कुलां, एक नवोदय विद्यालया आनी दुसरें केंद्रीय विद्यालया, ते सेंट्रल गव्हर्मेंट परमीट करता. बाकीची सगळीं एडेड आनी अनएडेड स्कूल्स तांकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनचें परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी. So one more thing is that it's almost since you all are trying to make awareness, but how you all came to conclusion about this the schools are going on and समज तो चलता है देखून जाल्यार why education department has not taken any action on until now and awareness करो तुम्ही. I have received one complaint, that is why I had to take this. Complaint stating what? One complaint has come from one politician. Hmm. Because that child who was admitted in one school is not getting admission in the other school. So he approached me. I said that is not a recognized school. So that is how it came to light. So since somebody came to you with a complaint, Nobody, you all asked their- no parent came to me. One politician has approached me with a note. But were you all aware that these things were going on earlier? No, we were not aware. Because we are at the end of the academic year. Exams थोड्यांच्यो जाल्यो, exams थोड्यांच्यो काबार जाल्यो. It should have been at the starting of the academic year, but to the end of the academic. So आतां कोणाक स्कॉलान गेल्या पळय आनी तेणीन काबार केलो तेंचें कितें आसा? See, very व्हडलो issue ना. There is no big issue because as per the Right to Free and Compulsory Education Act, up to 8th standard, even if the child has not gone to any school, we can admit that child in any school. There is no issue. So even if they have gone to a school which is not recognized, we can admit that child in any school. The issue is some of these schools are affiliated to the boards which are not Indian. They claim that they are affiliated to some foreign board. But let me tell you, affiliation to any board comes only at the 9th standard, not prior to that. सो तुझे पयलींचे 9th स्टँडर्डाचे पयलीं जितलेय स्कूल्स फॉरेन बोर्डाक एफिलिएटेड म्हणटानी चलयता दॅट इलिगल यू टू से. See, whether you are starting nursery or first standard or 5th standard, as per the current situation, सध्या कशें आसा, नर्सरी KG1, KG2, प्री प्रायमरी, ते आमी परमिशन आनी रेकग्निशन दिनाशिल्ले, आमी फक्त रजिस्टर करताले. फर्स्ट ऑनवर्ड्स आमचे परमिशन एज पर रूल 31 कंपल्सरी आशिल्ले. फर्स्ट स्टँडर्ड, 5th स्टँडर्ड, 8th स्टँडर्ड आनी 11. ज्यांकां कोणाक आमी परमिशन दिला तांकां रेकग्निशन आसा. हे स्कुलां आमी पळयता, पूण त्या भायर थोडीं स्कुलां अशीं आसा विच आर नॉट इवन परमिटेड. एक परमिशनाक एप्लाय केले, इट डजंट मीन दॅट अ स्कूल इज परमिटेड. ताका प्रोसिजर आसता. आमचे कडेन प्रत्येक वर्सा 70 ते 80 एप्लिकेशन येता, फर्स्ट स्टँडर्डाक, 5th स्टँडर्ड आनी 11th मेळून. आमी एवरी एप्लिकेशन आमी प्रोसेस करता. आनी प्रोसिजर कितें आसता, आमचो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आमी घेता, थंय क्लासरूम आसा, ग्रावंड आसा, हें पळयता. आनी त्या भायर सभोवताच्या स्कुलाचें आमी नो ऑब्जेक्शन मागता. ऑब्जेक्शन ऑर नो ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन जर कोणाचें आसा तें आमी आवटरायट रिजेक्ट करता. दुसरो पॉयंट ऑफ रिजेक्शन इज कोणूय प्रायमरी स्टार्ट करपाक मागता इंग्लीश मिडियम, आमी रिजेक्ट करता. बिकॉज गव्हर्मेंटाची पॉलिसी अशी आसा, प्रायमरी एज्युकेशन शूड बी इन लोकल लँग्वेज, कोंकणी, मराठी. आतां तरी आसतना थोडीं अनएडेड स्कुलां आमी इंग्लिशीन दिल्ली आसा. तुम्ही म्हटलं जाल्यार प्रोविजनल दिला सध्या प्री प्रायमरी, बरोबर. हय. ते प्रोविजनल दिला ते आता दॅट इज वॅलीड ना, इट इज नॉट फायनल. पुढे फायनल केन्ना जातले? फायनल म्हटल्यार आमी पळय कितें जालें, जेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयली तेन्ना थोडे ऑलरेडी प्री प्रायमरी स्कुलां चलयताले. आमी तांकां ती बंद करा म्हणून सांगूं शकना, कित्याक दे वर डुईंग अ गूड जॉब. बरें, थोडी फर्स्ट फ्लोराचेर चलताली, थोडी गॅरेजीन चलताली, म्हणजे शटर आशिल्ले हातून. सो आमी तांकां टायम दिला
की सफिशियंट टायम मेळटगीर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करचें आनी मागीर तांकां टायम मेळटलो हें परत करपाक. तुम्ही इन्स्पेक्शन करतले. हय आमचें इन्स्पेक्शन फिजिकल इन्स्पेक्शन जातलेंच क्लासरूम टॉयलेट हे ते आसा काय ना त्या भायर एकाडेमीक इन्स्पेक्शन जातलें SCRTचें ते NEP सारकें इम्प्लिमेंट करता काय ना तें पळोवपाक मागीरूच रेकग्निशन मेळटलें. पण नाही तुमकडे फॉरेन जे एफिलेटेड म्हटलं मी कित्याक आता खुबशे गोव्यान फॉरेन एफिलेटेड स्कूल्स म्हणून रन जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. ताका So लागून तेच्या सांगलें खातीर तुका so ते- की अफिलिएशन टू बोर्ड केन्ना येता 9वेच्यान तेच्या पयलीं न्ही. So Sir, जे तर तुम्ही ऍक्शन केन्ना घेवपाक चालू करतले आता तुम्ही हे केला अवेअरनेस केला बट ऍक्शन केन्ना जातले Action म्हणल्यार फाल्यां समज आमी त्या फ्युचर पिरियड जाता रे हितून फ्युचर पिरियड जर तेणे आफ्टर 9 जर ते सपोज थंय तो complete भुरगो केलें जाल्यार भुरगो त्या स्कुलान शिकून जर गोंय इंडियेच्या भायर वता जाल्यार आमकां कांय करूंक शकना न्ही आमी. आतां तुमकां आतां एक केस येयली की ताका हय. ऍडमिशन फुडें मेळना जालें अशें जर फुडें येवपाक लागलें मागीर तेंची फ्युचर पिरियड जातली हय त्या खातीर अवेअरनेस केला आनी अशे जर केसी आसा ते फॉर्मल स्कूल चलयता म्हणून प्रूव जाले जाल्यार एक्शन घेवचें पडटलें. पण पूण फाल्यां समज ते क्लेम करता आमी फॉर्मल शिकयना नॉन फॉर्मल शिकयता जाल्यार आमी कांय करूंक पण शकना. एक सरप्रायझिंग तुमच्या सायडीच्यान म्हणटा पळय ते सी इट वॉज एनी अदर इशू सलमान उतरले यू आर टॉकिंग अबाउट एड्युकेशन स्पेशली अबाउट स्टुडंट्स यंग चिल्ड्रन आनी तुमकडे कांयच डेटा ना बाबा कितले फॉर्मल इनफॉर्मल तुमी अवेअरनेस करता म्हणटा पूण डेटा कितें आहा तुमकडे आमचे कडेन डेटा फूल आसा. कितले कोणाचो चलयता डेटा ते? आसा आमचे रेकग्नायज जातोच डेटा अनरेकग्नायज अनरेकग्नायज कडेन हांव डेटा कसो मागूं. पण कोणा चलयता ती खबर ना ना किंवा तुमी एक वॉर्न करता न्हू कोणा because they have not approached us न्ही. How can I ask data from a person who has not even approached me? whether they have approached or not approached पण तुमकडे ऍटलीस्ट आउटसाइड भितूरल्यांचा इन्फॉर्मेशन पण आसतलें See, सर data- तुमचे तालुका लेवल ऑफिसर्स आहा म्हणटा न्ही तुमी आमचे डेटा आसा पळय न्ही दॅट इज फ्रॉम द रेकग्नायज स्कूल्स. कितले भुरगे शिकतात कितले बॉयज कितले गर्ल्स सगळे आसा पूण ऑफ अ रेकग्नायज स्कूल. नॉन रेकग्नायज स्कुलाचे आमचे कडेन कशें आसतले आता तुमच्या कडेन कोण पॅरंट देखून येयलो जाल्यार येवना म्हाजे कडेन कोण. पॉलिटिशियन देखून येयलो म्हाजे जाल्यार कडेन कंप्लेन येयलो देखून जाल्यार पण तुम्ही Complaint- तुमच्या सायडीच्यान कंप्लेंट म्हाजे कडेन येवना. आतां फर्स्ट टायम म्हाका कंप्लेंट पावल्या. हाजे पयलीं म्हाका एकूच बिफोर दॅट यू आर वन नॉट No, अवेअर no. बाबा अशें चल्लां म्हणून गोंयान नो कंप्लेंट हॅड कम टू मी. नो नो कंप्लेन इज वन सायड बट यू ऑल वर नॉट अवेअर See, we were aware, but they are running the school for foreigners. Those students. बट यू ऑल वर अवेअर Yes, we सो were वाय यू aware. हॅव नॉट टेकन ऍक्शन Because they are, see, when we go to inquire, they say that we are not running a formal school. But So how they can are, I? Can, sir, if you all are aware something is running, it is they are running inside your state, no sir. definitely, but they are not running formal school. So पेरेंट्साक कशें कळटलें ते रजिस्टर्ड आसा काय ना ते पळय आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा रेकग्निशन परमिशन आसा पळय न्ही किंवा प्रोविजनल परमिशन ते थंय डिस्प्ले करपाक ताज्या वयल्यान सर कळपाक एक गजाल आतां इंटरनॅशनल स्कूल जे अशी आहा पळय जे फॉरेनर्स शिकयता ते कोणाचे पेरंट्स दिसता की बाबा आपलो भुरगो इंटरनॅशनल स्कुलान शिकचो ते रिकॉग्नायज जाता काय ना रिकॉग्नायज त्या पेरंट्साक कशें कळपाचें तेच सांगलें न्ही हांवें सर्टिफिकेट एक परमिशन ते लेटर जर तुम्ही एक ऑफिशियली चेक करप अशें दिसना तुमकां Correct. तुमचे व्हिडिओ वायज तुमची हे आसता तालुका. पळय एडीआयस आसता ते तालुका वायज आमी गेल्ले आतां हाज्या पयलीं आमकां ते सांगता इट इज नॉट अ फॉर्मल स्कूल सो वॉट कॅन आय डू. सो तुम्ही ते नोटीस मारप न्ही की भायर तेंचे बाबा दिस इज नॉट फॉर्मल स्कूल ऍटलीस्ट तांकां तुमी सांगून तुम्ही भायर एक नोटीस मारची तुज्या घरान वचून हांव कसो नोटीस मारता. नाही. Sir, Byron that is is different. different. Right Education answer. is different. I तुका can- right आहा sir. हय बट कोणाक रायट आतां पळय आय कॅनॉट गिव इन्स्ट्रक्शन टू केंद्रीय विद्यालय आय कॅनॉट ते खबर आसा न्ही सर केंद्रीय विद्यालय नॅशनली हे Exactly. पूण म्हणून सांग न्हू कितें कोण हांव आहा सर्क्युलर ते. जे काडटा हांव इन्स्ट्रक्शन दिता ती कोणाक काडटा स्कूल्स रेकग्नायज बाय अस ताचे दुसरे भायर कशें काडटलो हांव. पण सर हे इलिगॅलिटीज आसा न्ही हय पूण इलिगलिटी जाल्यार पण तुमच्या- कोणा कडेन कंप्लेंट करपाचें आसता. एज्युकेशना कडेन आमकां अजून पावना न्ही No, but तूं कंप्लेंट. आयज अवेअरनेस करता आसतना कोणाक सांगचें पडलें तुवें लोकांक सांगचें पडलें बाबा हे इलिगल हे इलिगल एक्झॅक्टली तुम्ही सांगतलो कोण तुमी न्हू तेच सांगता न्ही दॅट इज वाय आय कॉल्ड सो फॉर मीटिंग. सांग न्हू हुंची इलिगल आनी लिगल आहा ती So unless I make a proper survey, how can I tell you? Sir, केन्ना पर्यंत जाऊ शकता Corona- survey? So within next 15 days to 1 month, we will try to complete the survey. आणि आतापर्यंत सर्वे कित्याक जावंक नाशिल्लो तुम्ही सर्वे करून येयले जाल्यार बरें जावचें ना जालें बरें लोकांकूय जातलें. सांगतलो जाल्यार म्हाका म्हणून म्हाका हे जे नोट मेळ्ळा पळय न्ही इट इज डेटेड just for your information dated 14th of February आणि म्हाका तो 6 तारखेक मेळ्ळा म्हणल्यार काल. 14 February. Dated 14th
February 25. From? But I have received, no, I will not disclose that. I have received it on 6th. Car. Sir, why don't you ask your own schools to display on their boards that they are recognized They as are, walk? they are. No, sir, सगळीकडे not all schools are having that board. सगळीकडे नसतात. सगळीकडे नसतात. Affiliated to Goa board आणि सगळे स्कूल नसतात. Okay, would you come? सर सगळे गोवा बोर्ड ना थोडे सीबीएसई वेगळे वेगळे बोर्ड पण ते affiliated to CBSE म्हणून असतात. आणि as per rule कोणूच खंयचोच बोर्ड स्टेट गव्हर्नमेंटाचे परमिशन असल्याशिवाय affiliate करना. Would you come with a press conference once again, once you do a full survey? Definitely. At least to I'll do inform that. Goa Yes, State I will do that. with the number of schools which are recognized or Yes, so that at least you can make aware the parents. correct. I'll do that. सो आता I'll do that. सद्याक तुम्ही जी प्री प्रायमरी स्कूल्स आसा तांकां सगळ्यांक तुम्ही रजिस्टर करपाक लायता मीन्स परमिशन रजिस्टर ते Permission आहे. 700 वयर प्री प्रायमरी स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड आशिल्ले. ओके पूण ते आमी फक्त रजिस्टर करताले. ताका व्हॅल्यू काय ना. आतां जेन्ना ते स्कूल एज्युकेशनाच्या एम्बिटान येतले तेन्ना तांकां परमिशन आनी रेकग्निशन कंपल्सरी जातलें. आनी रेकग्निशन हांव वगीच तांकां दिवंक शकना कित्याक पयलीं रूल एमेंड करचो पडटलो. सो त्या खातीर पयलीं आमी प्रोविजनल परमिशन दिला आनी तितलो तांकां टायम मेळटलो टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर. फाल्यां दे शूड नॉट गो टू कोर्ट सेइंग दॅट दे वर नॉट गिवन टायम. आनी हे आमी देड वर्स फाटीं जाले. Our target was May 25, maybe we can extend by another year. कित्याक infrastructure तशें create करप is not easy. So सगळ्यांक ते premises बी मेळचें ना. So we are liberal. We will give them sufficient time, but once nursery KG1, KG2 जे आता foundational level 1, 2, 3 जातले तांकां ते infrastructure will be mandatory. Ground आमचो आसचो पडटलो, classroom आसचे पडटले, separate boys and girls toilet आसतले co-ed institution, and there will be no relaxation. So after 15 days, हितून आसची ना 15 days to 1 month I can say. कित्याक बाकीची आता assembly येतली. now after सर 15 तुम्ही days, मेन्शन केलं पाहिजे गॅरेजींनी शिकयता थोडे रुमांनी शिकयता Pre primary. पण ती हे जे क्लासरूम आसता पळय सफिशियंट आसपाक जाय बरें आसपाक जाय न्ही भुरग्यांक शिकता गॅरेजीन शिकोवप हे सारकें कशें दिसता तुमकां सारकें न्ही. त्याच खातीर हाज्या फुडें जेन्ना आतां सद्या ताका लॉ ना न्ही. प्री प्रायमरीक आमचो कांय रूल लागना. रूल लागता ते फर्स्ट स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स. सो जेन्ना आमी ते एमेंड करतले आनी प्री प्रायमरीकूय आमकां रिक्वायरमेंट रुल्सान येतले तेन्ना ते इम्प्लिमेंट करूंक शकतलो. रायट नाव इफ आय टेल देम दे विल आस्क मी अंडर वीच प्रोविजन यू आर आस्किंग मी दिस. so your fines remains once you do a complete survey. समज तुमकां इतली मेळ्ळी, those fines, complaints, everything will follow. येस डेफिनेटली प्रोसिजर करपाक पडटलो. एज पर गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट आनी रुल्स and there by RT, right to free and compulsory education. There is clear provision. But if it is pre-primary, RT doesn't cover that. But- RT is from 1st to 8th. But what happens to those students then? See, students you need not worry. As per the rule, if somebody is running the school illegally, it is the duty of directorate to shift the students to a regular recognized school. Students will not be at a loss. पण अशें म्हणून मुद्दाम पेरंटांनी थंय धाडपाचें ना. देर इज अ प्रोविजन. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. एंड अगेन एज आय मेन्शन टू यू अप टील 8th स्टँडर्ड इवन इफ दे हॅव नॉट गॉन टू एनी स्कूल नो नीड टू वरी. भुरग्याचो लॉस जावचो ना. आणि आता कितली रजिस्टर्ड प्री प्रायमरी स्कूल प्री प्रायमरी स्कूल रजिस्टर्ड मोर दॅन 700 आसा रजिस्टर्ड. आनी ऑनलायन एप्लाय केले आमकां अरावंड 800 सुमार 800 प्लस अप्लाय तेजी करेक्ट एप्लाय केल्या ऑनलायन. तातूंचे आमी मोर दॅन 400 फिजिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट घेतला. But do they have that all facilities which you are talking about? दॅट इज वाय वी आर गिविंग दॅम प्रोविजनल. So provisional कितले दिल्या? मोर दॅन 400 Out of 700. out of 700 plus provision, because we have to give them sufficient time to create the overnight का जाना नहीं. So at least 1-2 years we had to give because they are doing a good job. बरं. नॉट फॉर इंग्लिश इंग्लिश Pre-primary language आमी वचूना. That will be decided by the committee which will visit and they will make sure that कितें हाजे पयलीं कितें जातालें लँग्वेज ती मागीरूच जातालें न्ही. प्री प्रायमरी ओनली प्रेपरेशन ऑफ द टायम फॉर नॉर्मल ते फक्त प्ले वे मेथड आसताले. आतां प्ले वे मेथडा बरोबर लँग्वेज आनी न्युमरल्सूय ते न्युमरल
इंग्लिश जातली खंयचेय कोंकणी मराठी इंग्लिश कितें जाल्यार सेम नंबर्स विल बी यूज बट लोकल लँग्वेज येस वी आर फॉर कोंकणी ऑर मराठी. सर ऑनलाईन स्कूल असतात ती फीज ऑर्डर करायची अप्लाय करतायची ऑनलाईन स्कूल असतात ती फीज ऑर्डर करायची कोणी अप्लाय बी केला तुम्हाला अनएडेड स्कूल आसा पळय प्रत्येकान बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ एकाडेमिक इयर फी स्ट्रक्चर एप्रूव करून घेवपाक जाय डायरेक्टरेटाक आनी ती रेग्युलरली येता तांची आनी ड्यू टू हायकोर्ट जजमेंट मॅक्सिमम परमिसिबल हायक इज 15%. 15%च्या सकयल जर हायक आसा जाल्यार वी परमीट मोर दॅन 15% वी डोंट परमीट. बट आमचे जे एप्रुवल आसता इवन बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ एकाडेमिक इयर ते तांणी डिस्प्ले करपाचें आसता. एप्लिकेशन आयल्यान तुमी केलं रेग्युलरली असतात चालू असतात ते म्हणून ते हँडल करता एवरी इयर एवरी स्कूल हॅज टू अप्लाय फॉर फी स्ट्रक्चर अप्रुवल. Okay. आणि रोबोटिक कोडिंग प्रायमरी स्कूल ना रोबोटिक कोडिंग आनी रोबोटिक 6th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्सूच आसा आनी ताच्या पयलीं ना पॉसिबिलिटी ना. त्याला एक्स्ट्रा किती कित्याक कोडिंग कोडिंग एंड रोबोटिक्स इज फ्री. गव्हर्मेंट एडेड स्कुलान इट इज फ्री. पयशे एक पयसो दिवपाची गरज अनएडेड स्कुलान ते अप्लाय केले. अनएडेड स्कुलान तर हांवें डिस्कस केल्ले डॉक्टर विजय बोर्दिसा कडेन हू इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ते अनएडेड स्कूल ते एडॉप्ट करूंक शकना पेटंट आसा. सो इट इज स्कीम ओनली फॉर गव्हर्मेंट एंड एडेड स्कूल. ओपन एप्रिलान जाल्लें स्कूल ओपन सद्याच्या सर्कुलरा प्रमाणे 1 एप्रिलाच्यान आनी ऑब्जेक्शन अशें स्कुलांनी कोणें कांय दिवं ना न्ही. स्कुलांनी ऑब्जेक्शन तशें कांय दिवना. थोडे पीटीएचे आमकां सजेशन्स आयल्या. थोडे म्हणटा 1 वीक जातकीर करा, थोडे म्हणटा जुनान 15 तारखे मागीर करा. सगळ्याचे ओपिनियन ते बिकॉज सी हे डिसिजन आसा पळय न्ही ते कमिटी ऑफ एज्युकेशनिस्टांनी मेळून घेतला आनी गव्हर्मेंटान ते एप्रूव केला. सो पयलींच पळया न्ही कशें आसा तें उगीच अशें पयलींच बोवाळ कित्याक आमचो सेक्रेटरी सर जर सदांच सांगता की आपूण फिडबॅक घेता भुरग्यां कडल्यान आनी भुरग्यांक कांय प्रॉब्लम ना. भुरग्यां म्हणटा आमी एप्रिलान ग्रावंडार वचून खेळटा आमकां कांय गरमी जायना. मात आतां हिटवेव्स बीन आतां खूब येयले न्हू. आयजूच हेल्थ ऑफ डायरेक्टरान हेका नोटीस काडल्या की हिटवेव्स ह्या दिसांनी वाडटल्यो बीन म्हणून. हय बरोबर पूण आमचें स्कूल चालू जालें मार्चान. Parents were also talking about e-books. पण तुमकडे रेडी ना म्हणून ते पयर सांगता आसा तुमकडे रेडी. ई बुक्स रेडी आसा आनी डायरेक्टर एससीआरटी इज व्हेरी कॉन्फिडंट स्कूल स्टार्ट जावचे पयलीं बुकां स्कुलान पावतलीं फिजिकल कॉपीज. So how long holidays they will have this time? हॉलिडेज पळय हॉलिडेज सदां एकूच म्हयनो आसतालो मे म्हयनो. कांय चेंज जावना. मे So it remains the म्हयनो same. मे म्हयन्यान हॉलिडे आसतलेच सगळ्याक भुरग्यांकूय आनी टिचराकूय. पण जर एप्रिलान जेन्ना तुम्ही स्कूल स्टार्ट करता मेन तुम्ही सुटी जाले 1 म्हयनो म्हणजे स्टुडंट लिंक तुटची ना स्टडी करपाक मग तिथं व्हडलो गॅप जातलो 3 म्हयन्याचो परत जुनान स्टार्ट करता. पळया जाता जाल्यार मागीर वील गो टू कमिटी अगेन एंड मे बी वी कॅन रिथिंक एटलीस्ट ट्राय करुया न्ही. कित्याक पयलींच नेगेटीव कित्याक उलोवया. लेट अस ट्राय लेट अस बी पॉझिटीव. आतां कोविडाच्या वेळार पळय तुवें म्हाका सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केलो. पीपल वर एप्रिहेन्सिव कितें जातलें. सो दॅट टायम यू सपोर्टेड मी. नाव ऑल्सो यू सपोर्ट मी टू गिव पॉझिटीव. आतां काल पयर आमी एक सर्क्युलर काडला कितें भुरग्यांनी कॅनवास शूज घालचे म्हणून. 90% लोकांनी एप्रिशिएट केला. तरी आसतना थोडे म्हणटा न्ही डायरेक्टराक कमिशन मेळटलें आनी कितें. हांवें कितें शूजाचें हें शॉप जाला आनी हांवें कितें आमको ब्रँड म्हणून कितें रेकमेंड केला ना न्ही. इट इज सोनली इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट. पेरंट्साचे तो लोक कंपेर करता तो एडिडास घालता. दीस डिफरन्स वील बी एलिमिनेटेड. तातूंत नेगेटीव कांय ना अशें म्हाका दिसता. तुमी म्हाका सपोर्ट करचो अशी म्हजी अपेक्षा आसा आनी तुमी करतले. थँक्यू.